लाऊड म्युझिकाच्या विशयावेल्या नायतारा चल्ली हणजूंची ग्रामसभा बरीच तापली। राती उसरा मेरेन लाऊड म्युझिक वाजोवपाच्या मुद्द्यावेल्यान दोन गटात वादावादी जाली। हे प्रकरण फक्त वादावादीचेरूच मर्यादित रावले ना जाल्यार कांय जाणांनी एकल्याक बरोच शेपलावन काडलो। उपरांत पुलिशेक मदीं पडून प्रकरण मिटोवचें पडलें। ह्याच बोळांत सरपंचान ग्रामसभा तहकूब केली। ते कन्फर्म करता तितून तेन्ना ते सन महारोपणेन प्रश्न घातलो म्हणजे मेगा इव्हेंट जाला तेचेर आनी ते थोड्या जाणांक लोकांक जाय आनी थोड्या जाणांक नाका आमचे गांवचे सो तेंच्या भितरूच तेंच्याच भितर झगडी जाल्या आमचे पंचायतीचे हितून कांय इन्वॉल्वमेंट ना तेंचे लोकलचे आमचेच ग्रामस्थरूच एकामेका वांगडा झगडी जाली म्हणून आमी हे मिटींग एडजर्न केली नेक्स्ट डे। जाय सांजना कांयसो पंचायतीन पळय जो ग्रामसभेक जो इश्यू जाला तो इश्यू जाला कित्याक तो डॉक्टर इनासियो म्हणून कोण आहा तो येयल्लो म्युझीक ओपोज करपाक आनी तो 7 संक सगळ्या रेस्टॉरंटांनी वचून म्युझीक ओपोज करतालो। सगळ्यांक खबर आहा की अंजुना इज द विलेज वीच प्रमोट टुरिजम। गोंयांत जेन्ना पळय टुरिस्ट येयल्ले जे हिप्पी कल्चर जो हिप्पी ट्रेडिशन चालू जाल्लो तो फक्त अंजुनाच्यान चालू जाल्लो आनी आमचे पळय लायव्हलीहूड आमचे पळय ब्रेड एंड बटर आहा म्हणटा पळय तो सगळो डिपेंड ऑन ट्युरिजम। फाल्यां जर म्युझीकच चलना टुरिस्ट हांगा गोंयांत कशे येतले आतां कित्याक थोडी गोष्टी ओपोज करूंक जाय आमी मानता कोण देर शूड बी सम गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम म्युझीक पॉलिसीज तेन्ना तो इश्यू रिजॉल्व जातलो नाल्यार टुरिजम सोंपतलें कित्याक आमचे 99% जे 90% अंजुना जे विलेजेस आहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर डिपेंड ऑन द टुरिजम। सो आयज टुरिजम म्युझीकूच जर ना म्युझीक इज अ बॅकबोन ऑफ द टुरिजम तो सगळेंच जर सोंपलें जाल्यार आमचे लोक फाल्यां खातले कितें थोड्यांचे कितें थोड्यांचे ब्रेड एंड आहा ते UK आनी दुबयक आहा त्या येवन हांगा बोबो मारता तशेंच हांगा गोवाना थोड्यांक खरेंच जर त्रास जाता आमकांय कळटा थोड्यांक जाता त्रास आमी ना म्हणना पण थंय कितें तरी सोल्युशन जावंक जाय। जे स्लो म्युझीक चलोवंक जाय तें चलता आसतना कस्टमर तर म्युझीक ना नाल्यार हांव खंयच्याच रेस्टॉरंटांनी येयना आनी गव्हर्मेंटाची रूल आहा 10 पासून म्युझीक वाजचें म्हणून हांव खूद सांगता म्हाजें तर म्युझीक 10च्या उपरांत वाजता हांव खूद बंद करता बट एट 7 o'clock जे म्युझीक एक म्हाजे गेटी भायर बसून आयको येना त्या म्युझिकाक येवन हे ओपोज करतात आनी बंद कर म्हणून सांगतात म्हाका आनी हे बंद करिना नाल्यार हे म्हाका तुमकां दाखयता कितें करूंक जाय पळय तें धमकी दितात हे सांगतात तुमचेशी मिटर ना म्हणून हे पळोवंक येयल्यात म्हाज्या रेस्टॉरंटान भितर मिटर आहा वो ना पळय तो ऑल माय आउटलेट्स हॅव द दीस थिंग मिटर्स दीस डेजमन अल्वारीस एंड दीस इनासियो दे आर so bad they are in the night they call somebody whoever they stop and they ask for money हे पैसे एकठांय करूंक भोंवतात आनी हांकां पैसे दिल्या उपरांत हांकां रेस्टॉरंटांची ना येना उगडास पैसे दिले म्हणटकूच उगी असतात ते आनी ओन्ली खंयचे इव्हेंट्स असतात आतां त्या इव्हेंटाचेर तर आमी आमचो लोकांक तर पोट भरूंक मेळना जाल्यार कितें फायदो।